ಹನುಮಂತು ಅಂಗದು ಜಾಂಬವಂತು ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು ಲೋಕ ಮಾಂಕಡ ಒಟ್ಟು लोकोनो चमकता विंध्याद्री शक्कर चढ लागतात ते ಒಟ್ಟು कಡೆ पळोवन तांकां खंय सीतेले असले एक पत्तो कळना तांकां मस्त बेजार जावन कसं करचें आता म्हणून विचार करता बसता आमी खंयचें तोंड घेवन वचचें थंय गेल्यार सुग्रीव आमकां कटलो तांकां मरण दंड दितालो सीतेल शोध घेतिल्लो म्हूण सांगून म्हूण येनो तांगेले तो कुसकुसता बसता तेन्ना जांबवंत म्हणटा आनीक कशी पुणी करून आमी सोदूक सीतेक स्वता आमकां मरण आयल्यार वेळ ना केन्नाची बरें काम करता म्हणजे मेल्ले बा ते आमगे जिवनाचे सार्थक जाता आमगे सुक्रतानाचे आमकां मरणान येवचे बरें मरण येवका म्हळ्यार बी ताका एक नशीब जावका आतां जटायुकाची दृश्टांत जावन घेवया तो पळय तेका जीवच सोडलो वीर पुरुषा वरी धर्माचे रक्षण करताची तेल कर्तव्य करता करता जीव सोडलो म्हणून उलयता पडटा आयकुचे कशी एक अवाज येता लोक भिताचे पण आनी आश्चर्य येता कसं बाबा म्हणून न्हू पळयताय खंयची ते शिखरा लेगीची एकता लागून एक मोठो डोर जाय थंय अनेक एक सानू गुड्डवे म्हळ्यार बरी एक व्हड प्राणी एक अवाज करतोची थंय पडील उरता आनी तेच हे लोकांक आपयत आसा ते पळोवन भंय बी दिसता आश्चर्य बी येता तेन्ना कसं न्हय म्हण पळोवचें एकल्याची एकल्या म्हाका एकल्या करून थंय आदल्या गोताय तेन्ना हनुमंत मुखार वचून पळयता पळय लांबूची चोंची दोन हडट दोळे व्हड शरीर पट्टूची हद्दावारी उरता जाल्यार ताका पक्क उरनाची पक्षी वारी दिसता जाल्यार पक्क नाची हे कसं म्हण बाबा म्हटलं आश्चर्य येता तेन्ना जांबवन तूं थंय लागीं राबून ताका विचार तूं कोण म्हण ती प्राण बी मनुष्य भाशेन तशी तुम्ही कोण हांगा कोणकीची जटायू जीव सोडलो म्हण म्हणाले न्ही म्हाका ते आयकले तो म्हगेलो भाव कशी मेलो तुमकां ताजे बेल गोत आसल्यार सांगाची म्हूण सांग हनुमंतान ताचेर पापशी दिसता ताणी जटायुली मेलेली खबर सांगताच विस्तार जावन आनी आमी बी सीतेक सच करतरी हांगायल्याची आनी तूं कोण तुगे नांव कसं न्ही म्हूण विचारताचे आपणाले भावान गेले आयकून ते पक्षीक भारी वायट दिसता ताका दुख्ख कशें येता कडेन ते सांग तांकां हांव ते पुण्यात्म जटायुल अण्ण म्हगेलें नांव संपाती म्हणून शयनी म्हणली आमगेली अम्मा आनीक आमगेले सान बाप्पा गरुडू आमी पक्षी जातींची अगदीची बलिश्ट लोक म्हगेलो बाप्पा सूर्यालो सारथ येलो सान बाप्पा महाविष्णूलो वाहन जालो आमकां बी तांगेल्या बरीची कीर्तिवंत जावका तांगेल्या बरी व्हड जावका म्हणून भारी इच्छा आशिल्ली तेच हाज्यान आमी बी आमगे उडचे हे वाडोवन येवका आमगे शक्ती म्हणून येवन हांव आनी म्हगेलो भाव करून प्रितीन स्पर्धा करता उरले सूर्यान उदयगिरीन तूं येवच्या कची आमी बी थंयच्यान भायर सोडटा आनी अस्ताचेल सेरूच पयलींची आमी थंय वच्चो अभ्यास करचो सुरू केलो तांत बी हांव मुखार तूं मुखार म्हण आमी थंय लोक वत आशिल्लेची एक दीस तो पयलींचे पावत आशिल्लो एक दीस हांव पावत आशिल्लो सूर्यमंडला वयर उडका म्हण आमकां दिसले पूण आमी अगूर वयर उडची अभ्यास करचा लागल्याची एक दीस व्रत्रासुर म्हणले दानवाक मारच्याक इंद्रू आकाशांतू तागेले ऐरावताचेर चोड घेवन वता आशिल्लो भुंयचेरी उदकांतू आनीक उज्जांतू हवेंतू ಒಟ್ಟು हंतू सोदूंक घेवन तो कडेन आकाशांत ताका सत्ता आशिल्लो आमी बी उडची अभ्यास करता आशिल्लो न्हय ते इंद्रान वयर उडची पळोवन आमकां बी उमेश येयली आनी आमी बी वयर उडता गेलीची म्हगेलो भाव तरी अगदी उमेदीन उडता आशिल्लो सूर्याले प्रखर किरण आमगेले आंग सोड लश्या लागले आनी म्हगेलो भाव जटायू ताचे कसलेचे पर्व करनाशी उडता आशिल्लो म्हगेलो भावान थकिल्या वर जालो म्हणून हांव ताका त्रास जावने म्हणून तागेले पसून वयर उड्डून म्हगेले पंख सोडून तागेले आंगारी सावळी पडत तशी ताका वार येव तशी हांव उडता आशिल्लो जाल्यार ते सूर्य किरणाचे तीक्षण ते म्हगेले पंख पुरा जोडून हांव हे प्रदेशांत पळोवन गेलो मस्त दिवस पसून म्हाका हेचेरूच नाशिल्लो खंय कारण हांगा एकलो तपश्चर्या करता आशिल्लो निशाकर म्हण मुनीन म्हगेले उपचार केलो आनी म्हाका वांचून घेतले हांव ते वयल्यान पडिल्ले हाका म्हगेले पाय जीव नाशिल्ल्यावर जाले म्हगेले शरीर बी चिंचिल्ल्यावर जाले पंख तर पयलीं लासून गेल्ले आतां मरच्या बी जायना उरच्या बी ना अशी म्हगेली अवस्था जाल्या तेन्ना म्हगेलो भाव खंय पडच्या पुरो ताका हांव पळयलें ना ताणें बी म्हाका पळयलें ना हाज्यान हांव आनीक इतले दुख्खी जालो
अशी आशिल्ली तेन्ना एक दीस आमी दोगे लोक अशी एकमेकांक सोणी उरत आशिल्ले म्हण म्हाका भारी बेजार येता आशिल्लो. ते निशाकर मुनी सदां म्हाका थोडे थोडे तीर्थ हाडीत आशिल्ले. एक दिसा म्हाका मस्त दूख जावन तांगेले पांय पडलो आनी म्हणलो म्हाका हांतुल्यान कसं विमोचन ना हांवें नाले बेगीन मरण पूण येवं तितलो पूण तुमी म्हाका एक आशिर्वाद दिवं म्हणून सांगले. तेन्ना ताका म्हणाले संपाती बेजार करनाका मस्त. आनी थोड्या वर्सां नंतर तुगेले पट्टुपंख परत येताची. परम पवित्र तारक मंत्र राम म्हणले ऋषीची तांतू आयल्या आनीक महात्मा लोकाले उच्चारणे हजान ते एक दिवस शरीर धारण करता. ते शरीर धारण करून जगांत व्यक्त जाना पडना ते व्यक्त गेले पावन मूर्तीले पुण्याची काणी ऐकून तागेले महिमेचे ऐकून धन्य जेवचे योग आसा. तेन्ना तुगेले शक्ती बी वाडतली आनी तुगेले भावाची तुका मस्त प्रीती तागेले खबर ताका जावचे अनुग्रह ऐकून घेवन तू खुश पाविल तेन्ना तुगेले पंख बीची अपने आप परत आनी चिगुरतल्याची कडाले ते समाजी घट्टमुट्ट जावन शक्तिमान जाना पडे तू मुखारी उडच्या बी शकता. मुखार ते बरे दिवस येवचे गे न्हू आते दिवस तू अनुभवसू का. आमी प्रकृतीचेर विरुद्ध जावन कसं नाही केले बा तेन्ना असं लुटूची कष्ट चुकिलनाची ते बरे जेवचे आसा म्हणून म्हाका समाधान केलें. कारण मस्ती सांग तर म्हगेली खबर आहे म्हगेले पूत शिवपार्श्वक म्हणले न्हू म्हाका पळोवंक लागलो. तोच म्हाका सदोच आहार आनी हांडिता आनी ते मुनिले तीर्थ घेवन आशिल्लो हांव जिवंत आशिल्लो पुताला आरेकेना वांचून उरलो. आतां थोड्या दिसा पयने एक दीस सांजेसर आकाशाचेर एकली बायल मनशान रडचो आवाज आयकत आशिल्लो. हांव बी आयकलो म्हगेल्या पुतान बी आयकलो जाल्यार कोणा कितें म्हण आमकां कळना. आमी कितले म्हळ्यार आमकां रात्री दोळे दिसना न्हय. आतां तुमी सांगिल्लें आयकलें आमगेले जटायू मारगे न्हू रावणान सीतेक व्हरता आसतनाची आवाज जावचे फावस म्हण म्हाका दिसता. सीता मातेक अपहरण करून म्हगेले भावा बी मारगे न्हू तो पापी म्हगेल्या येद्राच्यान गेलो न्हय. अयो म्हाका गत ना शेवट गेलें न्हय म्हण म्हाका भारी बेजार येता आसा. म्हाका गत आशिल्लो म्हणटाक 100 योजना रुंदाईचे दक्षिण समुद्राचे त्या सायडान लंक म्हणले एक राक्षस लोकांना राज्य खंय थंय कुबेराल भाव शिरे वसूल चल्लेलो रावण म्हणलो थंयचे राज्य पाळवितास खंय तागेले आकाशांत फिरचे एक दिव्य पुष्पक विमान आसा म्हणून पुत्तान म्हाका सांगिल्ले. म्हाका कशें दिसता ते चारान ते सीतादेवीक ते लंकेक व्हरच्या पळय आसा आनी समुद्र दांडूनाचे म्हाका कोणाक साथ दिना न्हय म्हणून ताणें तशें करच्या फाव आसा. आतां म्हगेलो भावा बी मारलो तो रावण म्हाका बी वैरीची आनी धर्मद्रोही तो रामाले बायलेक अपहरण केलें तो कोणी जाल्यार बी धर्माचे द्रोही तो म्हणून तो सांगता. तुमगेल्यान कोणी ऐकलो 100 योजना रुंदाई ते समुद्र दांडून वचच्या कोणा जात की पळयाची वचून ते सीतेल शोध घेवन यायची थंय उरतली ती म्हणून तो सांगता. तेन्ना कोण म्हणटा हांव 50 योजना उडच्या शकता कोण 60 म्हणटा कोण 90 म्हणटा कडे जांबवंत कसं म्हणता पळयाची हांव तुमगेल्या वरी हांव तुम म्हटलं कोण सांगिल्लें आयकलें जाल्यार हांव म्हणटा जाल्यार म्हगेलें कसं जायना म्हण बी लेख ना ताची मागशी बलिचक्रवर्ती म्हणले विष्णू भक्तो राक्षस आशिल्लो ताणें कसं केलें की म्हळ्यार देवत लोकाले अट्टू ऐश्वर्य काण घेवन स्वर्गाचेर आक्रमण करून तो राज्यभार करता आशिल्लो. तो शक्तीन तूं इंद्र लोकांक गेलवल्ले जाल्यार बी भक्तीन तूं नारायणाकाची खुश करून तो त्रिलोकांतूच किर्तिवंत म्हणून आशिल्लो. देवत लोक तांकां जाल्ले पराभव महाविष्णू लागूचे सांगताचे आनी आमकां तुमी हांतुल्यान पार करता हे बलिचक्रवर्तीले दासत्वांतल्यान सोडोका म्हणून तागेले मागणी करता. तेन्ना महाविष्णू तांकां अभय दिता आनी अदिती काश्यपाले पट्टांतूं तो चेल्लो जावन जन्म येता. ताणें अदिती आनी काश्यप बीची विष्णू आमगेले पूज्य का म्हणून तांणी तपश्चर्या करता उरता. तांगेले पट्टांत जन्म येवन हो वामन म्हणून नांव घेता. एक पण बलिचक्रवर्ती विश्वजीत म्हणले का व्हड यत्न करता उरता. थंय हो वामन मूर्ती वता वचून न्हू आपणाक दान देवका म्हणून सांगता. बली म्हणटा तूं कसो देवका माग म्हणटा. तेन्ना तो म्हणटा म्हगेले पांयाचे 3 पावल म्हगेले उपासना क्षेत्र जावन दान देवका म्हणून सांगता. आनी बली अडना म्हूण खुशीन सांगता. जाल्यार राक्षस लोकालो गुरू थंय शुक्राचार्य बशिल्लो उरता. तो म्हणटा हे दान दिवं नाका तुगेले अशें लट्टूची संपत्त्याचे सर्वनाश जाता. हो भोवतेक विष्णूची उरका तो केन्नाची सूर्यपक्षपाती ताका तूं ताका दान दिवचें ना म्हूण सांगता. तेन्ना तो बलिचक्रवर्ती म्हणटा गुरुदेवा तुमगेलो तर हांव मिरवूच न्हय. गुरुवचनाचें पालन करचें शिष्याल कर्तव्य. तुगेले हितवचन
नाकार सुचबी म्हजो स्वभाव न्ही जाल्यार आतां कसलो विशय ह्यो ते आमी पळोवन घेवया. नानावन म्हणे दान दिवचे आमी हे धरिले यागाचे विधी आमी अर्जिशील संपत्त खर्च जावन वता म्हणून दान दिना शिवचे ब्राह्मण म्हणटा एकला दान जावन आमगेले यागशाळे येवन हे दान विचारले तो कोण दिले कितें हांव मी आमगेले कर्तव्य चुकच्या ना न्हय. एखादा देवतलो कल्पक्षपात जणयला रे हे यागांत बी देवत लोकांक बी आमी आहूत दितात न्हय. आनीक तो जर महाविष्णू जाल्यार रे मेगा सौभाग्य कसं कमी आसा. कितले वर्ष तपश्चर्या केल्या रे तागेले साकार मूर्ती दर्शन जाता. आतां तो म्हाका दिव्य साक्षात्कार दिवचे का घेवचे फाव आसा. ते सुणीन हांवें मेगले सत्य परीक्षण तूं खंयचेच हाका आशे किंवा भोलीपणाशीची मेल करता हांव करच्याक तुमी म्हाका आशिर्वाद दिवका म्हणून पांय पडटा आनी विधियुक्त जावन आपणा बायली बरशी बसून ते मूर्तीक दान दिता. दानात प्रकार ते 3 पावलां मेचका न्हय ते काम येता काम येता तेन्ना तो वामन मूर्ती गिडो उरतो. दानाचे हे कर का जाल्यार रे एकदम व्हड येता. इतलो व्हड देत की म्हळ्यार रे भुंयक आनी आकाशाक सवन्यान लागता आनी एक तागेले पांया हेजे न्हय अख्खा भुंय मेजतो आनी दुसऱ्या हेज्यान वयर स्वर्ग मेजता आनी तिसरे पांय खंय दवरचो म्हूण विचारता. ते पळो जाकाची बली चक्रवर्ती एकदम थरथर येनाता. हे दान दिवचे सौभाग्य म्हणले कोण आपण माथ्यार पांय दवर म्हूण दाखयता. तशी तो तिसरे पांय ते बली चक्रवर्ती माथ्यार दवरून ताका पाताळ लोकांक देवशिता. थंय ताका टून म्हण्यांचे दिव्य भोग ओटो दिता आनी तूं कसो जाय ते माग म्हणटा. तेन्ना तो म्हणटा म्हाका सदां तुगेलें दर्शन जावका आनी म्हगेल घरा बागलान तूं म्हगेल रक्षक जाव उरका म्हूण तो बली तेगेल्या मागता. तेन्ना विष्णू पडना तशें करता म्हूण सांगून ताका आशिर्वाद दिता आनी पाताळान तूं ताका जाय आशिल्लो म्हणे भोग भाग दवर घेवन तागेल्या घरा बागलान ताका रक्षक जावन राखता. ते वामन मूर्तीन तागेले दुसरे पांयाचे हाज्यान स्वर्गू मेत्त आसतना कसो येयलो की म्हळ्यार तागेले पांया अंगुश्टांतल्यान गंगेल जन्म जाता. ते तागेले पोट्टांतल्यान येता आशिल्ले ते उदक बलचक्रवर्तीले दानकर्माचे निर्मल धार म्हणून ते पुण्य जल ब्रह्मदेवान तागेले कमंडलांत घालून घेतले. उलका पासून सांज जावन गिडो जावन रुंदू जावन आशिल्लो तो वामन मूर्ती टुलका पासून लांबू जावन व्हड जावन आशिल्लो ते रूप लोक तांचे साधू सत्पुरुश लोक त्रिविक्रम स्वामी म्हणून तागेलें वर्णन केल्लें. तागे असो लोटो पळोवचे म्हणजे सामान्य न्हय. म्हाका बी तेन्ना एक प्राय वेळ हांव बी पळोवया म्हणून हांव लोकां बी हांव बी गेलें पळोवच्याक. ते रूप पळोवन हांव बी पांय पडून आयिल्लो आनी ते स्वामीक पांय पडका म्हणून 27 पंथ हांव ते महामुर्तीक प्रदक्षिण आयिल्लो. म्हाका तितलो योग आशिल्लो तितल्यान हांव धनी म्हणलो केलो. जाल्यार आतां म्हाका तितले प्राय बी ना शक्ती बी कमी जाल्यार बी श्रीरामलाय सेवा म्हणून जर हांव प्रयत्न करून हांव उडच्या गेलो बा 90 योजन पासून हांव उडतलो जाल्यार तितले लंक मेळना न्हय. लंक म्हणटा जाल्यार 100 योजन उडका कसं करचें बाबा म्हूण येतो अशें एक व्हड उसर सरता तितले घड भितर ताका हनुमंत दिसता. तेन्ना म्हणटा अरे आमी पळय वगीच हांव तूं करूं वगी वेळ करता आसाची आमगे हनुमंत नासतना कसो न्हय आमकां बेजार म्हणलो ना. आमगे हनुमंत वचून सोदून घेवन येतालो म्हणून हनुमंताले वचून सांगता जांबवंत हनुमंता तुवें वचून सीतेक सोदून घेवन येवका. मागशी रामाल दर्शन बी तुगे निमित्तान उठलो का जाल्लें आतां सीतेल दर्शन बी तुगे निमित्तान जाता म्हूण म्हाका दिसता. मागशी सृश्टी करताले तोंडांतल्यान 4 वेद जाल्ली आनी सावित्री देवी तांकां चेडवावरी पोशण करता आशिल्ली. एक दीस तमासूर म्हणलो राक्षसान चेडवाल रुपा आशिल्ले ते वेद व्हरून समुद्रांत निपून बसलो. तेन्ना विष्णूची मत्स्य रूपान ते राक्षसा मारयेन वेदांक उद्धार केल्लो म्हूण अशी पुराण सांगता. आतां सीतादेवी बी अपहरण करून गेलो दुष्ट राक्षस समुद्रात त्या सणान निपून घेवन बसला. श्रीरामूताक समशिक्ष करता जाल्यार आतां ते जानकीक सोदून घेवन येवका म्हण आमकां आज्ञा दिली न्हय. आपणाले एका सत्कार्यांत आमगेले बी भाग उरता म्हण तांचे फाव आसा. समुद्रांत गेले देव संपत्त मेळोका म्हणून देवानीक राक्षस लोक करून समुद्र मंथन केल्ले. तेन्ना वासुकीचा राज्य जावन मंदर पर्वताचे खौल जावन ते घनकार्य सूर जाले. जाल्यार मंदर पर्वत कसो जालो की म्हळ्यार ते समुद्रांत सकयल वतो गेलो. तेन्ना महाविष्णूची कूर्म रूप घेवन घेवन आपणा हट्टीचेर मंदराद्री पर्वत ताणें धरलो आनी ते काम समज ताणें अनुग्रह केलो. कडे अमृताचे प्राप्ती जाली. आतां आमगेले
वारी सुग्रीवाले झगड्यांत विची रामान पूर्ण सुग्रीवाला उद्धार केलो आणि आमगे किशीन तो धर्म जागृत जाली. तशी आता रामचंद्र आले का धर्मकार्यांतून सुग्रीवाले भट्ट गेल्ले आमी ताका मदत करता. ताकाचे आंजनेय रामाले पाददर्शनाचे भाग्य मेळे तुका. तेन्ना तुगे ज्ञान व्यक्त जालें. सासतना तुगेले व्यक्तित्वाचे एक विंगड नमुने आशिल्ले व्यक्तित्व. तुगेले निमित्तान कसली होड काय देवचेस म्हणून कितके वज्राचे मार खावन तूं वज्र काय जालो. मृत्यूक बी तुवें जिंकून अमर जाला. भुलोकांत तूं ब्राह्मण लोकांची कोण सुज्ञान संपन्न आसाची आनी अमर म्हूण आसाची. तूं सुज्ञान संपन्न एकूण अमरत्व बी घेतिल्लेस तुवें अमरत्व. आमी म्हटलो एक ना एक दीस मरचें आसा. जे तूं तशें न्ही. तूं केन्ना मरण म्हणलें ना. आमकां तुका आशिल्लें अंतर हेची सूर्योपासन केलें देखून योग विद्या बलान तूं अष्टसिद्धी कोटची प्राप्त करून घेतल्या. तूं भुंयचे पसून वज्ज जावन पाऱ्या पसून हगूर जावन उदका पसून पातळ जावन उज्या पसून प्रकाशमान जावन ते आकाशाचे विशेषते मिरवून ते मूलशक्तीचे प्रवाह तूं सूक्ष्म जावचे आनी होड जावचे ही विद्या तूं पळयत आसा.